सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेंत. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रँकी गोम्स हे आमचे भाव आसत. आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबस्तियाना फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज बावार्थ्याची दिवटी पेटयता कार्तिक आनी निकोल जोझफ आनी फामील, आनी जॉन आनी नॅटी डिसुजा आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. इग्रेजा सेबस्तियान लोबो, जिना लिगोरियो मोंतेरो, दाबोली आना जोकिना फेर्नांडीस, एलेगांजा काजेंद्रार मुठ्ठया, आल्तो दाबोली, कॉर्देलिया बारेटो, बिहाइंड एनएसडी रोजारियो फेर्नांडीस, रेजना मुंदी, साबिना दामियन कार्वालो, आल्तो चिकाली, प्लेसी पेरेरा. ह्या कुटुंबांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी तांच्या कुटुंबांनी सुख शांती आसूंक तांचे पासत मागुया. आयज सिजन ऑफ क्रिएशन हाचो संपादनेचो दीस सान फ्रांसीस आसिसेचो हाच्या परबे दिसाक. आनी आमचे फिरगोचेन आयज पेट ब्लेसींग जातलें. मागुया आमी सगल्या पशू पक्षू पासत जेंकां आमी पोसता त्या आमच्या जनवारां पासत तांचेय पासत आयज आमी खेरीत भाशेन मागता. देवाक आर्गां दिवया, तांचो सांगात आमकां देवान दिला देखून. आनी तेच बरोबर मागुया तांचे वरवीं जी शांती येता आमचे सृश्टीक, ती शांती सगल्यांक मेळूंक, आमच्या गोंयच्या राज्याक ही शांती मेळूंक, आमच्या भारताच्या देशाक ही शांती मेळूंक आनी आमच्या आख्या संवसाराक ही शांती मेळूंक. खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत दवरुया सोनम वांगचूक हाका जो अरेस्ट केल्लो आसा, तशेंच रामा काणकोणकर जो आजून हॉस्पिटलान आसा, आनी हेर सगळे जे कोण स्वता पासत झुजतात आनी सोंसतात तांचे पासत तांकां शांती मेळचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आसिसेचो बाग्योन फ्रांसीस भाव भयणीनो, देवान खेरीत भाशेन गूण दिल्लो. देवाक ह्या आख्खे सृश्टीन पळोवंक आनी हे सृश्टी आनी सृश्टीची दर एक रचना आपणा सारकी रचना हें जाणा जावन तांकां भाव भयण असल्या उतरांनी पाचारून हो संबंद सृश्टी लागीं ताणें सांबाळ्ळो. आयज आमकांय हे सृश्टीचेर आमी रचना कशी जियेता आसतना दुसऱ्या रचना बरोबर आमी जिवंक आनी हें आमचें घर, सार्वीक घर, कॉमन होम राखूंक सांबाळूंक आनीक
एकामेकाच्या बरेपणाक तें वापरूंक आमकां आयज उलो. पूण जायते फावटी आमी अशें करूंक चुकल्या. हे सृश्टीचेर आमी आड गेल्या, आमची आशा आमी देवाच्या देण्याहून वयर चडयल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोदबा घेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा दुर्बळ्यांच्या बापा, बाग्योन फ्रांसिसाक तुवें जेजू सारको दुर्बळ आनी खालतो केलोय. ताच्या पावलांनी चलून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटून जिवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरजे म्हजे धीर घे, इस्रायलाचो उगडास तूं. तुका राष्ट्रांक विकलोली पूण निसणटोन जावंक न्हय. तुमी सर्वेस्पराक राग हाडलो देखून तुमच्या दुस्मानाच्या हातांत ताणें तुमकां केली. देवाक न्हय पूण देवचारांक तुमी येवन भेटयले देखून तुमच्या रोसनाराक तुमी तिडयलोलो. तुमकां सांबाळटा बाळगिता त्या सासणाच्या देवाक तुमी विसरल्यात. जेरुजाल्याक तुमकां पोसलोली आवयक तुमी दुकांत घाली, कित्याक देवाचो राग तुमचेर पेटलोलो पळोवन तिणें म्हणलें, सियोनाच्या शेजाऱ्यांनो आयकात, देवान म्हजेर व्हड दूख धाडला. सासणाक आसा ताच्या फर्मोणाक सांपडून म्हज्या पुता धुवांक गुलामपणांत व्हेली हांवें पळयली. हांवें तांकां कुशालकायेन पोसलोली. आतां रोडण्यान आनी दुकान वेतात ती हांवें देखली. हांव एक विधवा, सगल्यांनी सांडलोली. म्हजे विशीं कोणेंच कुशाल जावं न्हय. म्हज्याच भुरग्यांच्या पातकांक लागून ती देवाचे समृद्धीत जावन कोडसरल्यात देखून हांव एकसूरपण भोगतां. म्हज्या भुरग्यांनो धीर दवरात, देवाक उलो मारात. जाणें तुमचेर विघ्नां धाडल्यात तो तुमचो उगडास करतलो. जशें तुमचेच कुशेन तुमी पयलीं देवा तावन कोडसरून गेल्यात, तशें आतां ताचेशी परतून येयात आनी 10 पावटी अदीक व्हड आशेन ताका सोदात. कित्याक जशें ताणें तुमचेर विघ्नां धाडलीं तशें तो आतां तुमकां सोडयतलो आनी सासणाची कुशालकाय दितलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, दुर्बळांची मागणी सर्वेस्पोर आयकता. परतून म्हणयात, दुर्बळांची मागणी सर्वेस्पोर आयकता. हें पळोवन खालती मनशां संतोसतलीं. देवान सोडटल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं, कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांखळींनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वाखाणू, तसोच दर्या आनी तातूंत फिरतात त्यो सर्व रोसना. जबाब, दुर्बळांची मागणी सर्वेस्पोर आयकता. कित्याक देव सियोनाचें तारण करतलो आनी जुदाची शारां नव्यान बांदून काडटलो. ती आपली करून लोक थंय रावतलो. ताच्या चाकरांच्या भुरग्यांचें दायज तें. जी कोण ताचो मोग करतात तांकां थंय ठिकाण मेळटलें. जबाब, दुर्बळांची मागणी सर्वेस्पोर आयकता. उद्गार. सर्वेस्पोराक
सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक 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 सोय सोय बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता कित्याक सोर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते ब्यास्तर शीस खुशाल बरीत जावन परत आयले. तांणी म्हणलें, सायबा तुज्या नांवान देंवचार पर्यंत आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो स्वर्गांतावन पडलेलो हांवें सैतानाक देखलो. सोत्राय सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी पांयां तळा मस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन बरोवन जेजून म्हळें, बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. ओय बापा तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगोर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगोर पूत आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसां वाटेन वळोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. रचनेचो विलाप आनी दुर्बळांचो विलाप. क्राय ऑफ दी अर्थ, क्राय ऑफ द पुअर. लावदातो सी ही चीट जेन्ना आमकां पाप साहेब फ्रांसिसान बरयल्ली तेन्ना ह्यो दोन वस्तू तातूंत खिरीत भाशेन आमचे मुखार दवरल्यात. क्राय ऑफ दी अर्थ, क्राय ऑफ द पुअर. आनीक हो सृश्टीचो विलाप, हें सृश्टीचें रोडणें आनी दुर्बळांचें रोडणें. कित्याक हाचे पयल्या वाचपान आमी बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयकलां. हीं उतरां तुमकां पोसलेली आवयक तुमी दुखान घाली. ही आयज आमच्या एके भाशेन काळजांत सुरयो तोपलेल्या भाशेन तोपूंक जाय. तुमकां पोसलेली आवयक तुमी दुखान घाली. आनी ह्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन देवाक ओकमान केलो देखून ही विघ्नां खूब देवान तुमचेर धाडल्यात. ही आवयक म्हणल्यार आयच्या संदर्भान आमच्यान समजूंक जाता ही सृश्टी आमची आवय आनी हे आवयक जे आयज आमी घाये घातलेले आसात आमचे आशेन, आमच्या नेणारपणान, वो जायते पावटी आमचे व्हडविकेन आमी देवाहून व्हडलीं जाल्लीं आहात मनशां आयज. भोव करून जेन्ना आमच्या हातान पदवी पडलेली आसा, आमच्या हातान झुट्ट्यो घातलेल्यो आसात, आमकां ही जमीन आमची म्हूण दिल्या, तेन्ना हे जमीन आवयक आमी दुखान घातल्या वेगवेगळे तरेन. भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान आयज हे आवयचो उलो बारूक प्रवादीच्या पुस्तकान आमी आयकला. परतून येयात,
तुमी देवाक ओकमान केला, देवाक दुखयला, देवाची सृश्टीक घाय घालून तुमी त्रास केल्यात आनी हे परिणाम तुमकां आयज मेळटात जे तुमीच मागल्यात. हे जरी तर पयस जातले जाल्यार इज्रायलाचो उगडास करात. इज्रायल परजीन पातक केल्लें, इज्रायल परजा अविस्वाशी जाल्ली आनी देवान तांकां इजिप्तकारांच्या हातान घातलेलीं, गुलामां करून धाडलेलीं. थंयसर जायते कश्ट काडले, पूण तोच देव आपले काकलुतीन तांकां थंयची भायर काडटा. इज्रायल परजा परतून तांकां सोडून हाडल्या उपरांत, बासायलेल्या देशांत पावयल्या उपरांतूय परतून अविस्वाशी, दुसऱ्या देवा फाटल्यान धांवपी. आनी असल्या वेळार परतून तांकां आनीक एक पावटी ही विघ्नां, ही खास बाबिलोनीन तांकां निर्वाशी करून व्हेले. इज्रायल फोडून काबार केलें आनी थंय तावनूय परतून देव सायरस राजा हाचें मन, हाचें काळीज बदलता आनी चल परतून वचात आनी तुमचें देव मंदीर बांदात, तुमचो गांव, तुमचो देश परतून बांदात. आनी जितलोय आदार जाय आसलो तोय तांकां दिलो. परतून देव बांदून हाडटा. आयज आमी परतून तेच इज्रायल परजे भाशेन जाल्लीं आसात तें आमकां दिसती पडटा. परतून अविस्वाशी जाल्या आमी, आमच्या देवाक अविस्वाशी जाल्या, हे सृश्टीक अविस्वाशी जाल्या, हे आवयक आमी दुखयल्या, जाल्यार नव्यान बांदून हाडूंक देव तयार आसा. सर्वेस्पराची परतून येयात. आनी देव जेन्ना आमकां परतून नव्यान बांदून हाडटा तें आमच्यान पळोवपाक जाता आयच्या शुभ वर्तमानांत. कशे भाशेन खुद जेजू आपली पदवी आपल्या शिसांक दिता. 72 जाण म्हणल्यार 72 ह्या 72 शिसांक जेजून धाडलेले, चलात वचात, आनी तांकां देंवचार काडपाक पदवी दिली, तांकां बरीं करपाक, जीं कोण दुयेंत आसात तांकां बरीं करपाक पदवी दिली, तांकां वाटेर कितेंच घेनासतना वचून पासून तांची सुरक्षा जावपाक फावो ती पदवी दिली. आनी हे शीस खुशालकायेन आयज परतून येतात. हो सगळो वावर केल्या उपरांत, लोकां मदें गेल्या उपरांत, हें बरेपणां केल्या उपरांत, जायते जाणांक हात लावन बरीं केलीं, देंवचार काडले, खुशाल जावन आयले. देंवचार पासून आमकां खालते जाले. ही बरी वस्त. आयज आमकां जेन्ना देव बांदून हाडटा तेन्ना ही पदवी आमकां जण एकल्याक दिता. देंवचार काडूंक आयज वेगवेगळे तरेचे देंवचार आसात. करप्शनाचे देंवचार आसात, दादागिरीचे, गुंडागिरीचे देंवचार भायर सरलेले आसात, दुसऱ्यांक लुटपाचे देंवचार भायर सरलेले आसात, दुबावाचे आनी भिरांतीचे देंवचार आसात. ह्या सगळ्या देंवचारांक खाला उडोवपाक जेजू आमकां ही पदवी दिता. विस्वास आसा आमकां, भावार दवरतात आमी, पावल मुखार मारूंक तयार आसा आमी. ह्या शिसांनी पावलां मुखार मारलीं आनी देखून ते खुशाल जाले. आनी तरूय आसतना खरेपणी बांदून हाडप म्हणल्यार कितें? ही पदवी आमी दाखयली आनीक देंवचाराक खाला उडयलो हें न्हू, पूण तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात. देवाचें उतर आयकून तुमी परतून आयलोलीं परजा देखून तुमचीं नांवां बरयल्लीं आसात स्वर्गार. तुजें आनी म्हजें नांव स्वर्गार बरयल्लें आसा काय? तें बरयलेलें आसपाक आमकां वावर दिला, सगळीं देणी आमकां दिल्यात, पूण आनीक उलो आमकां मारला. ह्या उल्याक जरी तर आमी जाप दिना, ह्या उल्यान आमकां जें कितें मागलां तें आमी करिना जाल्यार आमचीं नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसचीं ना. आनी देखून जेजून हेंय म्हणलां, एका ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन तुमचें मन, तुमचें काळीज जाल्या बगर तुमी स्वर्गा राज्यान भितर सरचींच ना. देवा मुखार हीच खालतिकाय आमकां मागुया. आसिजेचो भाग्योंत फ्रांसीस ताणें ही खालतिकाय घेतली. सगळें दिल्लें ताका. गिरेस्त गोराब्यान तो जल्मल्लो. सगळें आसलेलें, कितेंच उणें नासलेलें, पूण गरिबांक, दुर्बळांक जेन्ना पळयतालो तेन्ना ताचें काळीज चुरचुरतालें. हेंय देवाचेंच देणें ताका. आनी देखून आपलीं आंगोस्त्रां पासून काडून ताणें गरिबांक, दुबळ्यांक दिलीं. आनी तो हे भाशेन दुर्बळकायेचें जिवीत जियेता. दुर्बळां करून आपणाचें दायज आसा तें वाडटा. हें सगळें पळोवन ताका ताच्या कुटुंबान भायर घातलेलो. इतलें की ताचो बापूय, जो एक लुगोट करपी वेव्हारी आसलो, ताणें ताका म्हणलें, हें सगळें जें आसा तें म्हजें आनी तुज्यान ते भाशेन वांटूंक जायना.
घरांतलो भायर. इतलें की भायर सरता आसतना निमणें आंगोस्त्र पासून घातलेलें तें काडून खंय ताणें दिलें आनी विंगडोच गेलो, सगळें सोडून. सगळें आसलें देवान दिलोलें, व्हडलें दायज आसलें, पूण त्या दायजाचे आशेन रावूंक ना, दुर्बळांच्या मोगान भायर गेलो. आनी भायर गेलो तेन्ना हे सृश्टीच्या दर एका वांगड्याक, एक रचनेक म्हजो भाव, म्हजी भयण हें म्हणूंक शिकलो. कुटुंब जो संवसाराचो आसलो, जो गिरेस्कायेक चिटकावन दवरता, जो व्हड व्हड वस्तू दिता, तो सोडलो आनी ह्या आख्खे सृश्टीचो भाव, भयण आनी कुटुंबाचो वांगडी जालो. आयज भाव भयणीनो, आमी सान फ्रांसीस आसिसीचो हाची परब मनयता आसतना खरीत भाशेन इकॉलॉजी हाचो तो आस्कारी. हेंच घेवन आमी फाल्यांच्या दिसाक आमचे डिओसिसीन सिजन ऑफ क्रिएशन आनी इकॉलॉजी संडे मनयतले. पूण हें सगळें मनयता आसतना आमचें जिवप, आमी जे भाशेन हे सृश्टी लागीं वागता, जे भाशेन हे सृश्टी मातयेक आमी दुखयता, तातूंत आमकां खास्त लागना जावंक, विघ्नां आमचेर येना जावंक परतून सर्वेस्पराशी येयात. तो विलाप सृश्टीचो, तो विलाप दुर्बळांचो आयकून घेवया. आनी जशें आमकां आमचो आतांचो पाप साहेब लियो सांगता, हें इकॉलॉजिकल कन्वर्शन जें पाप साहेब फ्रांसिसान आपले चिठीन बरयल्लें आनी मागलोलें, इकॉलॉजिकल कन्वर्शन आमचें जण एकल्याचें जावपाक जाय. पाप साहेब लियो आमकां उलो मारता, इकॉलॉजिकल कन्वर्शन आमचें सगल्यांचें जावपाक जाय. आनी तें मेळून घेवंक आमी सगल्यांनी बाराबोर एकवटान सांगातान वावरूंक जाय. हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी हे भेटवणेन आमचें मन, आमचें काळीज, आमची सृश्टी आनी आमचे सृश्टीची देणी देवाक उबारुया. भेटवणेक गीत घेवया. C6 पेज नंबर 30. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुजें आतांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, भाग्योन फ्रांसिसान जेजूच्या खुर्साक खोतखोतीत मोगान वेंग मारली, त्याच खुर्साचो गूट समरंभून आमी तुका ही देणी भेटयता. आनी आमचीं काळजां मोगान लासून आमचे दिसपट्टे जिणेन खुर्साक वेंग मारूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय.
देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 राजवरांचो सर्वेस्पर्तो स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या नांव वैभवान म्हूण सर्गीन तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावे आतां तांकां सय म्हूण सर्गीन तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुज्या कुर्सा आमी कोणो जेवण कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्र तुमीचे विस्तारले जे पयस बेचो उगडास कर लेव आमचे भाग्योन बापा. फिलिपनेर आमचे गवळी बापा, सिमिया आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गती मेल्ल्या समेस्तांक जे पडचडीत मुक्काम मेळपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मरे देवाचे मै संगाती भाग्योन झुजय जपोती भाग्योन दोत्तां भाग्योन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासणे सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. तुका पोसलेले आवयक तुवें दुखयलो आनी ह्या पासत सर्वेस्पराचो राग तुजेर वतलो. सर्वेस्पराशी परतून यो आनी तो तुका बांदून हाडटलो. आमकां आनी आमचे सृश्टीक, आमच्या ह्या राज्याक, आमच्या ह्या संवसाराक देवान परतून बांदून हाडूंक आमी तयार आसां. देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय.
कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीपर म्हणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया ते म्हज्या भितरेच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचें जिवीत सुपूर्णायेन आपलें करून बागयोन फ्रांसीस ख्रिस्ती जिणेचे नवसरणेक बळिश्ट आदार दिवंक पावलो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचेंय जिवीत शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे मांडून हाडूंक
आनी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आसरो जावंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Amen. आयज आसिजेचो बाग्योन फ्रांसीस हाची परब मनयता आसतना पेट ब्लेसिंग हे आमच्या तरणाट्यांनी डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी हांचे बरोबर घडोवन हाडलेलें आसा. सांजेर 4 वाजता तें जातलें. समजता तुमी तुमचे पेट्स आसात तांकां रेजिस्टर केल्या म्हूण. करूंक ना जाल्यार तुमी ते रेजिस्टर करचे. कितें सर्टिफिकेट्स आसात त्यो सर्टिफिकेट्स येतल्यो. ह्या पासत सगल्यांनी तुमी तुमची जी पेट्स आसात तांकां रेजिस्टर करचें. 4 वाजता आमी सुरू करतले. आयज सोनवार सांजेर 6 वाजता इंग्लीज मीस जातलें. ह्या पासत 5:30 वाजताच्या पयलीं आमी सगळें काबार करपाक जाय. देखून वेळ काडचो न्हू. सगल्यांनी वेळार पावचें. 4 वाजता आमी सुरू करतले. तशेंच आमच्या फाब्रिकाच्या कमिटीन कळोवंक लायलां नाल्ल तुमकां घेवपाक जाय जाल्यार ते उपलब्ध आसात. हिंगासर घेवपाक जाता. ना जाल्यार 2 दिसांनी पाडो सकयल भाटान जावपाचो आसा. आमची सान बार्तोलोमेवाची आदली इगोर्ज आसा थंयसर तुमी थंयसानूय घेवपाक जाता म्हूण कळयलां. सर्विसपूर तुमची सव्या आसूं तुमचे सगळे आसा. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर शेवटाक गीत घेवया. P29 पेज नंबर 216.